मुरगांव पालिकेचो नगरसेवक कृष्णा साळकाराचो शुक्रारा जल्मदीस. जल्मदिसाच्या निमतान साळकारान वास्कोंतल्या शेतकाऱ्यांक ट्रॅक्टर दिवन एक वेगळ्या तरेन आपलो जल्मदीस मनयलो. शेतकार शेती करतात, तांचेर आमचें जीवन अवलंबून आसा. तांचे खातीर कितें तरी करप हिवूय आमची जबाबदारी आसा, अशें दाजी साळकारान सांगलें. आमी हांगचे जे शेतकरी आसा तांकां आमी हो ट्रॅक्टराची एक बारीकशी सेवा तांकां पुरयता. आज हें वास्कोतलें एकूच शेत उरलां. वास्को म्हणटा ती शेतां ना, आनी ती जी हांगची शेतकरी आसा ती फॅमिलीज इतली मेहनत करून हांगा तें शेत लायतात आनी पारंपारीक जी ट्रेडिशन आसा तें तांचें तशेंच तांणी दवरलां आनी तें ट्रेडिशन पारंपारीक दवरपा खातीर आमी तांकां एक खंय तरी हातभार लायता. हातून आमी कितें व्हडलें करना, पूण तांकां खंय तरी बारीकशी मदत जावची. म्हणजे आज तांणी मॅन्युअली करपाक गेले जाल्यार आज जाणटी मनशां आसा, भुरगीं आज भायर जॉबाक वतात, सो तांकां त्रास जावचो न्ही, कमी त्रास जावचो न्ही म्हणून ही ट्रॅक्टराची सेवा आमी तांकां दिल्या. तांचें बरें आरोग्य अशेंच उरचें आमी मागता. कित्याक ही सगळीं जाणटी मनशांनी पारंपारीक पयलीं पसून शेत रोयलीत आयिल्ली आसा आनी आमी तांकां मुद्दम कित्याक सपोर्ट करता की आज अशी परिस्थिती आसा की एग्रीकल्चराक चडांत चड आमी वाव दिवपाची गरज आसा. आज सगळ्या कडेन रिसेशन आसतना अशे जे पारंपारीक लोक फुडें येतात तांकां आमीच न्ही जाल्यार सरकारान पसून खंय तरी मदत करपा जाय. तांकां सारें घेवपाक नाल्यार ट्रॅक्टर पुरोवपाक हें सरकारा कडल्यानूय तांकां येवपा जाय अशें आमकां दिसता. आनी हाजे फुडें हे जेन्ना जेन्ना उलो मारतले आमी सगळे तांचे बरोबर उबे रावतले. शेतान उदक भरिल्ल्यान शेतां करपा खातीर खूब त्रास जाता. देखून मंत्री मिलिंद नायकान बांद बांदपा खातीर सरकारी यंत्रणाक सांगून आमकां शेतां करपाक मदत करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. आमकां आनी तसले कितें त्रास जावंक ना, फक्त आमकां ते पाणी सोडपाकूच आमकां त्रास जालो न्हू. तें पाणी गेल्या शिवाय आमकां हें पाणी सोडूंक मेळना जालें न्हू. हे शेतांतलें तें साफ करूंक ना न्हू, तें तशेंच उरलें न्हू. आमकां मागीर हें सोडूंक मेळोंक ना. पुलाचे सगळें ते हें माती काडली, फातर काडले आनी ते पुलां हितून उडयले, ते व्हाळयेन उडयले. त्या बरोबर ते उदीक वचना जालें न्हू गटाराचे ते. म्हणून आमी मागीर खूब सांगलें सुद्दां, म्हटल्यार कोणीच आयकूंक ना न्हू. मागीर आमी वचोन तें काम केलें आनी आमकां दाजी आतां 12 वर्सां जालीं वचोन आमी दाजीक मेळटा. दाजीन आमकां उतराचेर आमकां ट्रॅक्टर हाडून दिल्लोच आसा. आमचे जे हांगासरले स्थायी जे आसा सगळे जे आमचे शेतकार आसा तांकां तो 12 वर्सां जालीं तो न चुकता दिता आमकां. आमी जेन्ना तेन्ना केन्ना रिक्वेस्ट करता तो तेन्ना आमकां एका हाकेन सांगता हय आपूण करता म्हणून. पूण केन्ना केन्ना डिले जाता, कित्याक हांव हांगासरलो जो आमचो MLA आसा ताका रिक्वेस्ट करता की हांगा जो WRDचो नल्ला आसा तो हांगा पास जालेलो आसा, तो खूब वर्सां जालीं तो क्लीन करूना. त्या खातीर उदक जे आसा ते रिटर्न परत शेतान येता. तेंका खातीर तेच्या खातीर कित्याक हांकां प्रॉब्लेम जाता उदका खातीर हांगासरले आनी डिले जाता मागीर तांकां फुडें काम करपा खातीर सुद्दां. सो हांव MLAकूय रिक्वेस्ट करता की मातशें तेच्यान लक्ष घालपाचें. हांव ताजीक देव बरें करूं म्हणटा की आमकां तो असोच आमकां सपोर्ट दीत रावपाचो. पाणी भरलेलें आसता, तें पाणी सकयल झूप करून वचना आनी तो नालो आहा तो सगळो नालो क्लीन करपाक लागून वर्सान वर्स क्लीन करपाचें आसता, पूण तें कोण करिना. तेन्ना ते नालो बेगीन आमकां हो फुडलो जो सकयल रेल्वेचे जे कान आहा तो ल्हान आहा आनी तें उदक बेगीन फुडें वचना आनी मसुंदे कडेन थंयसर सगळें तें आतां बंद केलां सगळें हें घालून. तेन्ना तें उदक सगळें सकयल वचना. तेन्ना हेजी कितें तरी वेवस्था करपाची, मागीर आमी सारकें शेत करूंक शकता.